इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो। हांवें विचून काडलोलो संतोष म्हज्या काळजाचो। राष्ट्रांक खरी नीट हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो। बोब मारून तो आड्डोना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना। फुटलोली बॅट मोडिना, मिणमिणती वाट पालयना। खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा। खरी नीट पृथ्वीचेर स्थापसोर तो हालचो ना। चेपोन दामून उरचो ना। ताच्या दोन शास्त्र्याची वाट दीप जुवे पळयत आसात। ज्या देवान मळब रोचला आनी विस्तारून दवरला, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वीर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जीव केल्यात, तो सर्वेस्पोर हें सांगता। नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला। तुजो हात हांवें धरला, तुका हांवेंच आकारला। कुड्ड्यांचे दोळे उगटून कैदी गुलाम जालोल्यांक बोनखोणींतली सुटका दिवंक, कालके खोणींत बसलेल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला। देवाचे उतर हें, देवाचे बोड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक। सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना। सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना। जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक। जेन्ना नश्टे मनीस बोळ करून म्हजें आंग मास गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आडोळतात आनी आपटोन पडटात। जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक। केदी लस्करां म्हजे मुखार उबी रावूं, म्हजें काळीज गोट रावतलें। झूज लढाय म्हजेर उप्रासल्यार पर्यान थीर आसतलो म्हजो आत्मो। जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक। जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली। थीर राव, काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव। जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक। उद्गार. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया कोत्ताय। जुवांव प्रमाणीत जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। पास्कांचे परबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतनायक आयलो। ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो। थंय ताका जेवण केलें। मारिया पुरामोस करताले आनी ताची सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो। असो जोतामानशेच्या चड मोळाचे एक रातभर परमळीत तेल घेवन मारियेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाचे दोमदोमीत परमळान घर भरलें। तेन्ना ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलोलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनाराक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवन नजो आसले। ताका दुर्बळांचे पडलोले म्हूण न्हय,
पूण तो चोर आसलो देखून ताणें अशें म्हणलें. ताचे लागीं पोनगोटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोड सांबाळचो आसलो. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसात पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतले जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटोच ती थंय आयली. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवोवन केल्ल्या लाजाराकूय पळेवंक. म्हणून मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जेवेशी मातसो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मियाळ रुचना देव सोर बोलिश्ट मोहिमेवंत आनी सोतेवंत. इजायस प्रवादी सर्वेस्पराचो विस्वासी सेवक कसो देवाची तुस्त करता आनी खुशालकायेन आपल्या काळजांतली भावना उद्गारता. देवान आपल्या मोगाचे देणे कशें पोटचेक बरो संदेश दिवंक ताका विंचून काडलो आनी आकारून पाठयलो. ताणें देवाच्या बरेपणाची विजमितांची सोर सुंदर रचनेची आनी संवसारांत येवचो आसा त्या सोडवणदाराची खबर संतोशान परगटली आनी गुलामांक कैद्यांक तशें कुड्ड्यांक नवो बरवंसो दिलो. जेजू मारयेक बरवंशान भरता आनी ताचे बरे करने पासत जेजू सांगात दिता जाल्यार जुडसाचो नादबुती अविस्वाशीपण जुडसाच्या तोंडार सांगता. जेजू शुभ वर्तमानांत जेजू मारयेन बरी आपली सेवा केली. कशे तरेन तिणें आपले पांय तेलान माखले आनी पुसले ते सांगता. आनी आपल्याचोच पयलो मोग करिना तो दुसऱ्यांचो मोग कसो करतलो. आपल्या मोगाच्यांक मान रेस्पेद दिना तो दुसऱ्यांक कसो दितलो. जुदसा भाशेन आशेन वो गोर्व आपणावन वावर करूंक न्हय पूण मारये भाशेन सगल्यांच्या हुस्क्यांक जिवंक मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या घरच्यांची आनी समुदायान पयलो वांटो घेवन सेवा करूंक वावरुया.